स्पीकिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंटाचो विषय पयलो घेता कित्याक आमच्या मिनिस्टराचो आवडताचो विषय. When Honorable Minister was in opposition, I used to hear his speech very loud and very clear. He used to fight with our Chief Minister then and again with Minister. He used to shout in such a voice. Vibrate. Speaker sir, I am here to speak on behalf of all the unemployed youth and those youth who are employed with a mere salary of 5,000 to 6,000. I want to bring it to the notice of the Honorable Minister that 1.5 years back, when he took up the issues for the last 5 years and 1.5 years as a minister, and till today these issues are unresolved. In short, I want to say that जे issue Honorable Minister an आदी घेतलेले unemployment ते अजूनही unresolved हा. So we have to work. Honorable Minister will have to give some extra time for this purpose, that is employment. Speaker sir, आयज तर भुरगो शिकता, स्कॉलाक वयता, तेजे माय पायची एकूच इच्छा असता की आमचो भुरगो 12th पास जालो, फर्स्ट इयराक गेलो, ते खंयच्यान तरी लोन काडटा, पयशे ना जाल्यार खंय रीण काडटा, खंयचे बँकेचे रीण काडटा, 50-60 हजार 1 लाख जे फी आसता ती भरता आनी ती ग्रॅज्युएट जाले काय तांकां अशें दिसता की आमचो भुरगो खंय तरी कामाक लागतलो. स्पीकर सर, कामाक लागचे सांडून तो खंय तरी खंयचे कंपनीन वचून टेम्पररी अपॉइंटमेंटाचेर आसता, टेम्पररी अपॉइंटमेंट, आनी ताका स्टायपंड म्हणून मेळटा. He is not fixed for a job. He is on a stipend to learn the job. He is on a stipend for 1 year, 2 year, 3 year, 4 years. पूत माझा स्टायपंडाचेर आसा म्हणजे ती येवन आमकां सांगता आमचो पूत स्टायपंडाचेरूच आहा अजुनूय. 3 वर्सां जालीं स्टायपंडाचेरूच आहा. स्टायपंड कितले स्पीकर सर? 6,000 म्हयन्याक, 4,000, 5,000, 6,000 अशें. म्हणजे ही इज नॉट गेटिंग सॅलरी. There is no provident fund, म्हणजे कांयच ना ताका. He is merely getting salary. Honorable Minister is concerned about such type of people. सारको concern. Last term जेन्ना oppositionan तो उलयतालो, he was very much concerned. आनी म्हाका जाय की तेणे सेम concern आतां दाखोवचें, कित्याक देवान ताका ह्या पोझिशनाचेर हाडलाय. गोंयच्या लोकांनी मागलें, स्पीकर सर, आख्खे गोंयच्या लोकांनी मागले की जो रोहन उलयता गोंयच्या भुरग्यां खातीर, अनएम्प्लॉयड युथा खातीर, आमचे चलयां खातीर उलयता, तेकाच मिनिस्टर करुया. चेंजीस घडोवन येतल्यो. पूण 1.5 वर्स जाले स्पीकर सर, कांय चेंजीस घडोवन येवंक ना, कांयच येवंक ना. No, let us accept that. We have to accept sometimes. I am talking on behalf of all the unemployed youth of Goa who are graduate. सगळे भाशेचे शिकले तेणी वचून कितें तरी कोर्सूय केला, सगळे भाशेचे शिक्षण जाय तितले शिक्षण घेतला, पूण अजून पासून एम्प्लॉयड ना. स्पीकर सर, सगळ्यांक गव्हर्नमेंट जॉब दिवंक शकना, हांवूय मानता. बट वॉट आर वी गोइंग टू डू? हाव आर वी गोइंग टू गिव द जॉब्स? पोर्चुगीज पासपोर्ट कित्याक कोत्ता स्पीकर सर? हेचेर एक प्रश्न आहा. गोंयकार गोंयचे आमचे सिटीजनशीप सोडून वयता, तांकां खोशी दिसता काय? हांव तरी सांगता ना म्हणून. आय स्पोक टू कपल ऑफ पीपल, खूब जाणां कडेन भासाभास केली जेन्ना हांव लंडनाक गेल्लो पळय तेन्ना. दे केम टू मीट मी. आमी खोशी ना म्हणटात ते. वी हॅव गिवन अवे आवर सिटीजनशीप, बट फॉर वॉट पर्पज? एट वॉट कॉस्ट? सो दॅट दे लीव अ नायस लायफ. दे वील अर्न सम मनी, सेव सम मनी, बिल्ड अ हाऊस, गेट सम give some good education for their children. See, everybody is a dreamer. सगळे जाण आमी स्वप्न पळयता, पूण फायनली स्वप्नां खरी जावपा खातीर रिफॉर्म्स घडोवन हाडचे पडटले स्पीकर सर. आमी वील हॅव टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन आवर ओन सेल्फ, इन as far as industrial growth is concerned of Goa, as far as the tourism sector is concerned, hingaso reforms हाडचे पडटले. How we will create good jobs?
These are all linked, and I am very happy that Honorable CM has given him the right portfolios. Employment, labor, IT, these are all connected. Tali ekut chukle. Je main industry ha ती तेका दिवंक जाय आसली, Speaker sir. So after 5 years we would have got, our future generation ji burgi ji amchi burgi 100% employment ha. Bab Rohan amcho ha, along with his entire team, we are ready to help him. We are all ready to help him. We are all ready to help him. Speaker sir, majo request hai Honorable Minister, you please go deep into this. Ya subject on employment and deep bitoros. You see how we can give the employment to our Goans. Amche Goyakar. Je aayis Bombay hoita, je aayis Bangalore hoita, je aayis ani huye hoita. IT sector an. Information technology jer खूब व्हडले बरयल्ले हा लीडर ऑफ ऑपोजिशनान, पण म्हाका दिसता स्मॉल आमचे कडेन लँड आहा. इट्स अ सब्जेक्ट वेर लँड अवेलेबिलिटी शूड बी देर. यू आर द रायट मिनिस्टर फॉर दीस. चिंतपाचेच ना काय, मिनिस्टर रायट हा, पण खाली ते ट्रॅकार तुजी गाडी घाल, म्हणजे रेल्वेचे ट्रॅकाचेर रेल्वे आसतूच जाल्यार फुडें वयतली. ट्रॅकार गाडी घाल एंड जस्ट गो हेड. कोण कितें म्हणटा, खंयचो आमदार ऑपोज करता आनी कोण कितें करता, कांयच आयकपाचें ना. IT खातीर सगळे यूथ रावल्या तुज्या खातीर की यू आर गोइंग टू गिव देम अ ओपनिंग इन IT इन गोवा. यू आर गोइंग टू ब्रिंग दिस इंडस्ट्री इन गोवा. सद्याक कितलीं वर्सां उरल्या आमी. वी मिस द ट्रेन म्हणटा पळय ते. वी मिस एवरीथिंग. वी मिस द प्लेन, ट्रेन, सगळे मिस जाले आमी. आय वेंट टू सी IT पार्क इन Hyderabad, Speaker sir. I got an opportunity to go there. Yes, coming along. And I have seen that more than 50,000 youth over the young youth are there in the IT sector. Different types of jobs. And they are earning like एक स्वप्न असता भुरग्याचे की आपण 50,000 मिनिमम जोडू म्हणून 40,000 ते 50,000 टू लिव अ गुड लाईफ. अँड दिस इज व्हॉट दे अर्निंग ओव्हर देअर. आमच्या गोंयान कित्याक ना? आमचे भुरगे शिकून IT शिकून हुंय तरी बॉम्बे वचून आनी कसलेंच काम करता, आनी खंयचे इंडस्ट्रीन वचून आनी कसलें काम करता, वेटराचें काम करता, रूम बॉयाचें काम करता. स्पीकर सर, youth, graduate youth are coming to me and asking for a pune job. म्हणजे खंय आमचें थिंकींग आहा तें पळय, हें आमी चेंज करपाची गरज आयज. आनी यू आर ऑन द रायट चेर. स्पीकर सर, लेबराचेर उलयतना वयता पळय थिंगा नाक्याचेर, जावं ते कलंगूट, म्हापसा, पणजे, ते पोतयो घेवन उबे आसता लेबर. म्हणजे गोंयचे न्हू ते, मायग्रंट लेबर हू आर कमिंग इन गोवा इन सर्च ऑफ जॉब्स. स्पीकर सर, ते 300, 400, 500 म्हापशा गांधी चौकार तांकां आमचे कडेन कांयच हें ना mechanism to give them one cabin over there, and under your department to put one person over there who will fix the rate outside. Speaker sir, rate 700 रुपया. Labor is saying give me 700. गवडा म्हणटा 800 दी. येयना नाल्या पूण कार्पेंटरूय आसतात थिंगा, कार्पेंटर म्हणटा 1000 दी. दिसाचे उलयता. आमचे गोंयकार कोण ना तितून, पूण सगळे मायग्रंट. But what I am saying, is there a mechanism in place with this government so that this labor who is standing on the road can be in one particular cabin, one person from the government side or outsourced person, government will outsource this particular thing, and nobody can go directly to work in somebody's house. They have to go from that department. It's a suggestion from my side, because in Kalangut also we are having the same problem. In Porvorim you must be having the same problem. Tinka ek bare cabin, ek जागो हुई तरी बस स्टँडाच्या साइडीक एक tinka टॉयलेट्स थिंगा नाल्या वयता थिंगा आनी डायरेक्ट हे करता, गाड करता. स्पीकर सर, हेचेर माझी मिनिस्टरान लक्ष घालचे आनी रेट फिक्स आसपाक जाय. आमचे गोंयकारांक जर एक लेबर जाय तांकां 500 रुपयान म्हणून कळपाक जाय. तो 500 रुपया आहा, कोण 600 म्हणटा, कोण 700 म्हणटा, कोण 750. फिक्सूच ना. स्पीकर सर, देर आर other problems related to this, in the hotel industry especially. जेन्ना युथाक लेबर म्हणून घेता, आमचे गोंयकार बसून काम करता, केन्ना केन्ना अशें जाता तांकां अशेंच काडटा.
आणि your department does not give them justice immediately. It takes 3 years, 4 years, sometimes 5 years. खूप जाणांक काढलेले आहा, तांकां अजुनी सेटलमेंट म्हणटा ते तेंचे जावंकूच ना. इफ यू वॉन्ट आय विल गिव यू अ लिस्ट. स्पीकर सर, हेचेरूय ऑनरेबल मिनिस्टरान लक्ष घालचें. सर, स्पीकिंग ऑन रेव्हेन्यू, रेव्हेन्यूचेरूय गेल्या फावटी ऑनरेबल मिनिस्टर जेन्ना ऑपोजिशन आहलो खूब उलयलो, तेजे कडेन खूब सजेशन जाल्ले, बरें काम करूंक सोदतालो. ही वॉन्टेड टू सेव कोमनीदाद लँड. स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टर when in opposition wanted, he was always saying that कोमनीदाद लँड should be kept for posterity, म्हणजे फ्युचर जनरेशन. आमचे गोंयकाराची लँड ती सांबाळून दवरपाक जाय. आनी हांवूय आहा जोडकार पिलेन कोमनीदादीचो. हांव इतलें सांगूंक सोदता, जेन्ना हांव घरा वयता थंय एवरी डे म्हाका तो एक 3-4 रोड कोत्ता पळय ते दिसता. 4 रोड थिंगा चालू आहा. जस्ट ऑपोजीट सेरुला कोमनीदादीचे प्लॉटाचे सकला वयताना पिलेन देंवताना 4 रोड चालू आहा डांबराचे करप. आमची लँड ती गोंयकाराची लँड, पिलेन कोमनीदादीची लँड. दे मस्ट बी सम प्रेसिडेंट, अटॉर्नी, कमिटी सगळें आहा. पण हे प्लॉट कोत्ता ते कोणाक? स्पीकर सर, हे कोणाक कोत्ता प्लॉट आमी? आर वी इन्वायटिंग सम पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स टू गोवा टू बाय these plots? I want to ask the honorable minister today, so let the Goans also know that these plots will be only given to Goans. आमचे ते प्लॉट, हांवूय थिंगा जोडकार आहा, म्हाका नाका प्लॉट, but I'm just saying that this will be given to Goans or whom? After another 10-15 years will not have a single plot. आमचे जाणट्यांनी दवरलेले ते. म्हाका दिसता एक 100-200 वर्सां पयलीं, 150 वर्सां पयलीं हे प्लॉट कोमनीदादीचे पोर्तुगीज गव्हर्नमेंट आसतनासून ते आहा, दीस बॉडीज. आनी तेचे उपरांत आयज पासून आमी सांबाळून दवरलेले आहा. पूण ह्या फुडें कोमनीदादीचे प्लॉट म्हणटा ते आसचेच ना. थिंगा एक पिलेन इंडस्ट्रियल एस्टेट म्हणून केला, सगळो जागो आमचो कोमनीदादीचो. थिंगा एकटोय गोंयकार ना. सो आतां प्लॉट जे कोत्ता फॉर हावजींग, फॉर हूम? पिलेन तरी लोकूच ना. पिलेन लोकूच ना जे कोणाक प्लॉट जाय पळय ते. खऱ्यांनीच गांवकारांक जाय जाल्यार दिवंक जाता फॉर देम सेल्फ, बट नॉट टू बी सोल्ड टू आउटसायडर्स. वॉट कंडिशन्स विल बी पुट ऑन दीस प्लॉट्स? की म्हाका खऱ्यांनीच मिनिस्टरा कडसून हेचो रिप्लाय जाय की जे थिंगासर प्लॉट चालू आहा तेजेर हांवूय एप्लिकेशन करपाचो आहा की आय वॉन्ट टू सी ऑल दोज फायल्स वेदर दे आर रियली इन प्लेस, और समबडी इज जस्ट मेकिंग प्लॉट्स अँड गिविंग अवे. मातशें होल्ड दवरा ते, कितें तरी एक करस्पॉन्डन्स करा आनी होल्ड दवरा. गोंयचे प्लॉट, गोंयकाराचे प्लॉट गोंयकारा खातीर उरोनी ते फ्युचर जनरेशनाक. स्पीकर सर, कलेक्टर साउथ, आमची बिल्डिंग डेप्युटी कलेक्टर, हांव सदांच उलयता, दॅट बिल्डिंग नीड्स टू बी डिमॉलिश्ड. मामलेदार जे बसता ते बिल्डिंग नीड्स टू बी डिमॉलिश्ड. थिंगा जागो ना म्हापसा, बिकॉज यू कॅन युटिलायज 200 FAR एंड बिल्ड अ प्रॉपर बिल्डिंग ओवर देयर. आख्खे बार्देजाचे आयज म्हापसा येता लोक, फूल बार्देज. थिंगा जागो ना 2 व्हिलर पार्क करपाक. सारकी क्योस. Speaker sir, there is no lift for a senior citizen to go on top. A handicapped person cannot attend a deputy collector's case. So how, I seriously feel that there is a building of Asilo, old Asilo hospital जे आहले, ती building repair केल्ली आहा. तुम्ही नोट मूव करूंक जाता चीफ मिनिस्टराक आनी ती आख्खे फुल बिल्डिंग ऑफ डेप्युटी कलेक्टर, मामलादार, तुझे BDO सगळे थिंगा व्हरोंक जाता. आनी ही बिल्डिंग मोडून बोरी बांदूंक जाता तुका. ग्राउंड प्लस 8 or 10 you can build with proper 2 or 3 lifts. Plan it in such a way that people of Bardez will feel proud of it, with parking arrangement in the basement. Speaker sir, जागो व्हडलो आहा पूण करपाक जाता. डेप्युटी कलेक्टरान कितल्यो केसी पेंडिंग आहा आयज. अपील टू मुणकार ऑर्डर, टेनन्सीचे केसी कितल्यो येयल्ल्यो आहा कोर्टानसून, कितल्यो पेंडिंग आहा, कितले फास्ट जाता पळय त्यो, ते आमकां तूं मातशें सांग. म्युटेशन्स तुम्ही कितले फास्ट करता? तुम्ही म्हणटा टायम बाउंड सर्विसीस. स्पीकर सर, मिनिस्टरान पयले आमकां रिप्लाय दिताना
एक वरस पयलीं 1.5 वरस पयलीं स्टार्टिंगूच आमकां सांगलेलें टायम बाउंड सर्विसीस दिता, पूण म्युटेशनाचे केसीस जायना स्पीकर सर. द पीपल हू आर कमिंग इन स्पेशली इन म्हापसा, आख्खे बार्देजाच्यो थिंगा जेन्ना सेल डीड आसता, गिफ्ट डीड आसता आनी कसले हे आसता, तेंचे म्युटेशन ते नांव चोडपाक फॉर्म 14 म्हाका दिसता कितलोसोच टायम लागता. केन्ना एक म्हयनो एक डेटी आसता आफ्टर 1 month, केन्ना 1.5 months डेटी आसता. म्हाका दिसता टायम बाउंड म्हणजे कितें. सेल डीड जेन्ना एडवोकेट करता म्हाका दिसता तो 15 days भितर ते म्युटेशन जावपाक जाय. जाता तें इफ द मामलादार has a wish and will to do it, he can do it in 15 days. डेप्युटी कलेक्टरान तुजे केसी सनादाच्यो कितल्यो पेंडिंग आहा. जेन्ना कोण तरी एक घर बांदूंक सोदता स्पीकर सर, सर्यस म्हणजे एक स्मॉल पर्सन, गरीब मनीस एक घर बांदूंक सोदता, तो सनादाक येता, एप्लाय करता स्पीकर सर, आनी तेका कितले दिसांनी ते सनाद मेळपाक जाय ते आयज ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां सांगूनी. कित्याक दीज आर स्मॉल पीपल, एक गरीब लोक आमचो गोंयकार एक घर बांदूंक सोदता, तो बँकान वयता लोन काडपाक, बँक म्हणटा पयलीं सनाद घेवन यो, विदाउट सनाद वी आर नॉट सँक्शनिंग युअर लोन. सो तो वयता सनादाक थिंगा, तेका आपलो 1 वरस तो वयता येता डेटीच घेवन येता, सनादूच मेळना. स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टरान तें सांगूनी आमकां सनादाक कितलो टायम तो दितलो आनी केन्ना पासून आमच्या गोंयकारांक ही सनाद कितली फास्ट मेवतली पळय ती. स्पीकर सर, कलेक्टरांचेर आनीक एक उलोवंक सोदता. अपरायट ऑफिसर आमची आसली कलेक्टर नॉर्थ, व्हेरी गुड डिसिजन, आनी आतां पासून तुमी अपरायट ऑफिसर हाडला. रिफॉर्म्स, नेसेसरी रिफॉर्म्स इन डेप्युटी कलेक्टर्स ऑफिस इन बार्देस आनी पणजे हे जावचे म्हणून हांव मागता. आनीकूच लास्ट एक रिक्वेस्ट करता, कलेक्टराचो स्टाफ जो कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर आसलो 36 स्टाफ, हांकां आफ्टर कंप्लिशन ऑफ 4 years, सम हॅव कंप्लिटेड 3.5 years, तांकां अशेंच काडले म्हणजे कितें, तांकां सांगलें तुमी आनीक दुसरे तरी खंयचे तरी इंटरव्यूक तुमी अटेंड जाया वो कितें तरी सांगलें आनी काडले आनी आतां दुसरे स्टाफ कितें घेवपाचो प्रयत्न चालू आहा. स्पीकर सर, म्हाजो इतलोच रिक्वेस्ट आहा, ते काम करताले ते सगळे गोंयकार, दे आर हँड टू माउथ पीपल. हँड टू माउथ म्हणजे कितें, ते 18,000 घेवन ते आपले फॅमिली सांबाळताले 4 वर्सां, तेच पयशे घेवन ते वयताले आनी माय पाय गोगता हाडटाले, आपल्या भावाक आनी भयणीक ते कॉलेजीक धाडटाले वा स्कॉलाक धाडटाले. स्पीकर सर, इतलोच रिक्वेस्ट आहा, गोंयकार खातीर उलयता हांव, ह्या 36 भुरग्यांक जे काडल्या, काडून दुसऱ्यांक घेवन तेका अर्थ ना. म्हणजे तूं एक गायाचो टेप काडटा आनी दुसऱ्या गायाक लायता, तो गांव थिंगा आहा, आख्खे गोंयचे लोक पळयता आयज. स्पीकर सर, सगळे गोंयचे लोक जाणा की 35 स्टाफांक काडले आनी दुसऱ्या स्टाफांक घेता म्हणून. म्हणजे तूं अनएम्प्लॉयड करताय 35 जाणांक, 35 फॅमिली अनएम्प्लॉयड करता आनी 35 नये भुरग्यांक घेवंक सोदताय. आय डोंट थिंक दिस इज जस्टीस. I am talking on behalf of the unemployed youth of Goa. Again, it is in collector only, North. Please give them this job back. They are waiting. सारखे तुझे पाय पडटले सारखे नमस्कार करतले तुका खरेंच. I feel pity for them. Please reconsider and take them back. कशेंय घे, कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसीस घे आनी कसले स्कीम, कसलीय स्कीम घे आनी पूण तांकां ते 18,000 19,000 कितें मेळता सॅलरी ती तांकां दिवशी कर. कित्याक इतली वर्सां तांकां एक्सपिरियन्स आहा, ते जाणा द फंक्शनींग ऑफ द डिपार्टमेंट. थँक्यू स्पीकर सर.